लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. कोण एकले मस्तो आपले पर्सनल प्रॉब्लेम कान घेवन हांगा रेतेरेक आज ह्या मागण्याक आयले. पर्सनल प्रॉब्लेम्स कोणा कडेन शेअर करिना, गट्टशे मूड धरले बरी सगळे प्रॉब्लेम्स आपल्या काळजान दवरून आमच्या मोतीन दवरून कोणाकत कडेन शेअर करनासतना कुपीत जावन ह्या मागण्याक आयल्या. पूण जेजू हर एक त्या काळजाचे अत्रेक जेजू पळयते आसा. ह्या वेळार त्या व्यक्तीची सगळी सुटका दिते आसा. त्या व्यक्तीक शाथारा बाबा बारख बाबाशा वदर बारखल बुरद शांदर बर खर बर खर्चीस चीज मस्त बडी सांगया म्हूण बघता पूण सांगूंक जायना. ताचे पर्सनल प्रॉब्लेम्स पर्सनल प्रॉब्लेम आनी रिव्यूडन आसा ही व्यक्ती. ह्या व्यक्तीक जेजू संपूर्ण तरान ह्या वेळार प्रत्येक जावन ती व्यक्ती जावन येवना पूण त्या व्यक्तीक सांगा आपोवन हाडला. त्या व्यक्ती जावन त्याच्या कुशेन येवना पूण त्या व्यक्तीक कोणागे आपोवन हाडला. हे जावन आसा देवाचें योजन आनी त्या व्यक्तीक जेजू ह्या वेळार एनकावंटर करता. ह्या वेळार सुटका दिते आसा. ह्या वेळार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ही धरा बारा खा बाबा शादरबा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हो रे बाबा रे खर चीसा 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 चीसा. थँक्यू जीसस. कोण एकल्याक लेफ्ट लेग वयर तावन कठीण केदाळा दूख येता. बोळनातले बरी जाता. हे चलतना एके फाटी दूख येता आनी वळटा मस्त वळटा. चलोवंक नाका म्हूण दिसता. असले कोणी आसात की लेफ्ट सायड पाय वयर तावन सकला मसरी दूख आसता. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ह्या वेळार गूण करते आसा. तुका सुटका दिते आसा. शादार बरें रखल बरें शांदर बरें कर बरें रखल चीसा चीसा. The mighty anointing of the Holy Spirit, power of God will come upon this. सगळे हात उबा नेगेटिव्हवर त्या बहिणी खातीर मागया. Hallelujah. Hira baba rekha baba sha. Indar bara. Let the healing power flow, Lord. Shathar baba bara kalabara degeshan. Shandar bara karbala rekala chisa. The mighty God power. The mighty power. The mighty power. The mighty power. The mighty power. Hallelujah. 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 Hira baba rekha Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Worship, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Hey दरबार खला Jesus 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 Jesus. आणि कोणगी एक स्त्री आपल्या युट्रसाचे प्रॉब्लेम खातीर मागते आसा. युट्रसान प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो, ब्लिडींग चड आसा जावंक पुरो, ह्या ल्हान ल्हान फायब्रॉइड्स आसात जावंक पुरो. असल्याक युट्रसान प्रॉब्लेम असल्याक स्त्रीक संपूर्ण तरान जेजू ह्या वेळार आपोवन गूण करते आसा. सुटका दिते आसा. ह्या वेळार गट्ट थाळये पडून देवा कारकां दिवया. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. ग्लोरीफाय मायटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीसस जीसस. कोण एकल्याक रीण दिल्ले आसात पाटी मेळना. कोण ते हांगा आसा रीण दिल्यात पूण पाटी मेळना. पयशे पाटी मेळना. प्रेज लॉर्ड. तुजे पयशे बेगीनच पाटी मेळचे बरी देव आशिर्वादीत करते आसा. थँक्यू जीसस. प्रेज लॉर्ड. ग्लोरीफाय मायटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीसस. हालेलुया. अर्घां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. हालेलुया. हालेलुया. ह्या पयशां खातीर मस्तपटी झगडेय जाल्या. मस्तपटी मोतीन कारांदाय बेजाराय कंत कित्याक अशें म्हणलें थोडे संगते देव कळीत करते आसा. पूण हे सगळें जेजू क्लियर करता. कोणाक ते कितें डॅमेज जायनातले बरी, खंयचेच रिलेशन पार जायनातले बरी. जेजू सगळे ते पयशे मेळच्या खातीर प्रत्येक जावन देव आशिर्वादीत करता. ज्या मनशान पयशे दिजे त्या मनशाक जेजू आशिर्वादीत करता. आनी ते पयशे तुका संपूर्ण तरान पाठी मेळचे बरी वेगीनच त्या व्यक्ती खातीर सदां न्ही माग तूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बसया. प्रेज द लॉर्ड. आमी हर एक पटी मागण्याक वता पूण आमकां मागण्याक गेल्ल्या बरा मागण्याच्या मनशांक तांचोच म्हणलो एक रोल आसा, एक पात्र आसा. प्रेज द लॉर्ड. तो पात्र ताणें बऱ्यांकन खेळचें मागण्याक आयल्या उपरांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तो रोल तूं करेक्ट तरान खेळनय जाल्यार तूं फेलियर मागण्याक येवनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी दुसरें तुका एक मागण्याक येताना मागण्याक आयल्या उपरांत तुका थोड्यो जबाबदारी येतात, रेस्पॉन्सिबिलिटी आसात आनी त्यो तुवें कशें पारिचें, ही सर्वीस तुवें कशें करिचें. प्रेज द लॉर्ड. हे मागणें खंयचेंय एकल्याचें न्हय, एकल्यान ऑर्गनायज करचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. कोण पुरा मेंबर्स ह्या मागण्याक येतात गे
तांचो म्हणलो तांकां म्हणलो एक देवान दिल्लो एक रोल आसा एक पात्र आसा तो पात्र ताणें बरेंकन केल्यार मात्र खंयचे संगती बऱ्यो जातात प्रेज द लॉर्ड दुसरें ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी ताका एक जबाबदारी दिल्ली आसा देवान एक मागण्याक येताना ती जबाबदारी ताणें मागण्याच्या मनशांनी फावो ते परी पाळीचे ते दाळा सगळे तुमचे सर्वीस देवाक मानवता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कीर्तनाचो ग्रंथ 70 आणि 8 अध्याय 78 वर्सेस 72 कीर्तनाच्या ग्रंथान सांगता दावीद रायज ताची उतरां म्हळ्या 78 कीर्तनांत 78 वर्सेस 72 दावीदान कशें ताच्या जिवितांत ताच्या मनशांक पळय कशें ताणें पालन पोषण केलें की मनीसार्थ पळया प्रामाणीक काळजान ताणें तांची हर एक आमी एकामेकाची जतन कान घेवंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागण्याक आयल्या उपरांत आमकां देवान दिवचो फस्ट रोल प्रामाणीक काळजान ताणें तांची जतन केली हर एकले आमची आमी जतन कान घेवंक आसा तांणी चतुर हातां तांकां सोलोवन व्हेली ताचे चतुर हात आनी तांकां ताणें सोलोवन व्हेली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून तांची जतन काण घेवंक आसा आमी काली मागण्याक येवन तुमी पाटी गेल्यार ना तुमची हांवेंय जतन काण घेवंक आसा तुमी एकामेकाची जतन काण घेवंक आसा प्रेज द लॉर्ड हांगा मागणे जाल्यार तुमी गेले आमचें रिलेशन बंद जायना मुग्धो ना प्रेज द लॉर्ड आमचें रिलेशन आसता म्हणसर ह्या संवसारांत आसता म्हणसर आमी एकामेकाची जतन काण घेवंक आसा आनी एकामेका आमचे हात धरून तांकां सोलोवंक आसा प्रेज द लॉर्ड ही फस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमकां मुन्य गादीचो पुस्तक 11वा अध्याय 14वें वाक्य Proverbs chapter 11 verse 14 Proverbs ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ पळय फुडारीन घातलेल्या जर एका मागण्या आमी येता आसतना हांगा फुडारी ना जाल्यार त्या मागण्याचो नाश जाता ते मागणे उरना फुडारी ना जाल्यार प्रेज द लॉर्ड तशें तुमच्या कुटुंबांत एक कुटुंब सगळें सोलून वचो एक मनीस ना जाल्यार दादलो या बायल ती ना जाल्यार ते कुटुंब कोण तांकां जाय जाल्यार बरी जियेल्यार जाता गे हॅलो कुटुंबांत एक जबाबदारी आसा न्ही एक थोडे पटी दादले जबाबदारी काण घेतात पूण दादले खंय पिवण्याक वळख जाता जाल्यार बायलां जबाबदारी काण घेतात प्रेज द लॉर्ड पूण दादल्यांची जबाबदारी दादल्यांनी करचीच करना जाल्यार तांणी तांकां लॅक दिवंक आसा पूण बायलांची जबाबदारी बायलांनी करचीच कुटुंबांत तशें हांगाय तशेंच फुडारी नातल्यांचो राष्ट्राचो नाश जाता जायते मंत्री आसात थंय भद्रती साऊथ आफ्रिका पळया तन्झानिया पळया आनी खंय सुडान पळया थंय राष्ट्राचे नायक नात थंय तांकां कोणी चलयतले नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जर जायते मंत्री आसात थंय भद्रती आसता जायते जण घरांत आमी सुरक्षीत आसोंक जाल्यार मागण्या जमत आमी एकामेका आदार दिता जाल्यार ते मागण्या जमत बऱ्या तरेन चलता आनी कोण तरी कोण एक आदार दिवन येता आतां पुरवान आदल्या बुधवारा हांव नातलो बँगलोर आसलो पूण हांगा बरेंकन मागणे तांणी चलोवन व्हेले न्ही प्रेज द लॉर्ड तर दुसरे फुडारी आमच्या टिमांत आसात तांकां जबाबदारी दिल्ल्या बरें ते बरेंकन पाळटात बरेंकन करतात ही जबाबदारी तांची देखून फाल्यां तुमच्या कोणाक एकल्याक देव सांगता फाल्यां हांगा येवन बरेंकन इंटरसेशन लीड करा म्हणून कोणें फाटीं सरूंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मातेवाचो वांजेल सांगता 20वा अध्याय जेजूचीं उतरां पळया मातेवाचो वांजेल 20वा अध्याय वाक्य 20 आनी 6 20 आनी 7 20 आनी 8 हे 3 वाक्या कशें जेजू सांगता पळया पूण तुमच्या मध्ये तशें जायनाये तुमच्या मध्ये तशें जायनाये तुमच्या मध्ये वर्तो जावंक अपेक्षीत तो हेरांचो साकर जावं दी तुमच्या मध्ये पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं दी मनशापोती हेरांक आपल्या सेवे साकरेक लावंक न्हय बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेज तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवसो दिवंक म्हणून आयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. एकामेकाच्या गरजा पावा, एकामेका वळख करा, एकामेका उलया, एकामेका जाता जाल्यार गरजांक पावा, कांय प्रॉब्लेम्स नात. देखून हांगा सुमी आयिल्लो सेवा साकरी करूंक, तुमचे तावन सेवा साकरी करयचे म्हण न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर आमी जेजूच्या पाटलावदार वय जाल्यार आमी हेरांक मेळचे, हेरां कडेन उलयचे, कम्युनिकेशन करीचे, एकामेकाची वळख करीचे. कित्याक आमी मागण्याची एका पंगडाची मनशां, एका मागण्याची मनशां आमी. प्रेज द लॉर्ड. आमचे थंय ते एकवट ना, आमचे थंय ते एकामेकाची वळख ना. आज तुमकां वळख आसा की कोण खंय तावन येतात म्हणून एकल्याक म्हणी गोत्ता गे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोल आमच्या मागण्याचें जिवीत पळया, हें फॅशन जालां आमकां. अशें जाल्यार जायना. आमी एकामेकाची वळख करीची. देखून इतल्यान क्लियर सांगता, तुमी तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण श्रेश्ठ जावंक आशेता तो हेरांचो सेवक जावं दी. कोण पुरो पयलो जावंक आशेता तो हेरांचो गुलाम जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो पुती सेवा करूंक म्हणून आयिल्लो न्ही, सेवा करूंक म्हणून आयिल्लो न्ही, सेवा हेरांची करूंक म्हणून आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. आपगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेस्त तांच्या सोडोवणे पासून आपलो जीवस दिवंक म्हणून आयला. प्रेज द लॉर्ड. पयलें पुरो आमच्या मागण्या जपती जातल्यो हांगाच जाता, दुसरें कांय ना. हांगा लोक हारी हारीन येतालो, जागोनातलो, बायलान रावून पुरा देवाचें उतर आयकतालो लोक. पूण निमाणे गडये मसर रावून एकामेका आदारसून सुदारसून एकामेकाच्या गरजांनी पावून एकामेकाक कितें कितल्यो गी सैरीक हांगा तावन जाल्यात. जायनातल्यो पुरो सैरीक हांगात मागण्याक येवन एक कुटुंब येतावन एक फॅमिली येताली, ती हांगा येताली. आनी एक फॅमिली खंय बज्जोडी तावन हांगा येताली. हिच्या पुताक सैरीक जायनातली आनी हाच्या धुवेक सैरीक जायनातली. ती दोगांय हांगा मेळ्ळी, उलयली, तांचे मदें सैरीक जाली. आज तांकां एकट्याक भुरगीं जावन बऱ्यांकन दुबायांत बऱ्यांकन वस्ती करना आसा. प्रेज द लॉर्ड. संतोश जावन आसतलो व्हड न्ही, दोंदरे ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांगात जाल्ली कितल्यो गी आज देव आपण हांगा तावन जाल्यात. एकामेका उलोवन एकामेका संद म्हजे कडेन उलोवन तांकां हांवें सेमिनारीक धाडना. आज कितले याजक जाल्ले आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. एकामेका उलयल्यार मात्र आमकां वळख मेळटा. एकामेका उलयना जाल्यार कोणाचे प्रॉब्लेम आमकां कोणाक जाय. आबा म्हजेच प्रॉब्लेम व्हडले आसात मू, तिचे म्हाका घाल्याक जाय, हाचे म्हाका घाल्याक जाय मू. तुमी कोणाचे प्रॉब्लेम होवन व्हरनात. एकामेका उलया, एकामेका आदार दिया. हें क्रिस्तांवपण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून जो हांव सांगता, जो हांव सुवांजेल 13वा अध्याय वाक्या 13 तावन 17 अशें आमकां सांगता. John chapter 13 verses 13 to 17. तुम्ही म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी अशें आपोवचें तें सारकें. कित्याक हांवूच कोरोसू मेस्त्री आनी सोमी. प्रेज द लॉर्ड. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे, आमी पांय धुवचे उणे, पांय ओडचे चड. प्रेज द लॉर्ड. आमचे क्रिस्तांवांचे थोडे फाटी शेगूण म्हणटात ताका, बरे गूण एकामेकाचे पांय ओडचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक. हांवें तुमकां एक देख दिल्या. सतत हांव तुमकां सांगता, कोणीय साकूर आपल्या दनया प्रास व्हरतो न्हय. तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडलेल्या प्रास चड व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात तर कितले बागी तुमी हे परी करशात जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हे परी करशात जाल्यार तुमी कितले बागी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान संवसार रचलो, पुरो जाले, बरो करून रचलो. तुमी वाचा उत्पत्ती ग्रंथान. प्रेज द लॉर्ड. तुमी पळयतात एक वासाप आसता पास्कांच्या फेस्ता दीस. आनी बरें करून संवसार 6 दिसांनी रचलो आनी हर एक रचलें देवाक बरें दिसलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मनशां ती पुरा रचून जाले. मनशां ती जोडी जोडी आसात, ती एकामेका मोग करतात. ते एक अस्त जावं दी, एक आनी खंयचें जावं दी, प्रेग्नंट जाता, पील घालता, ताच्या मागीर दूद पियेतात, दूद एकामेका पळयतात, एकामेका संतोशान येतात. पूण देव तांचे कडेन उलोवंक आशेता आसतना तांकां देवा कडेन संपर्क दवरूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया. देव तांचे कडेन उलोवन आशेता आनी तेन्ना हें पुरा पळयता सगळें बरें दिसता. अयो कितले सगळीं जाण जियेतात तीं गोव बायलां बरीं कशें जियेतात ती मनशां ती कितले मोग करतात एकामेका आदार दितात सांबाळतात भुरगीं तांकां कितलीं जालीं कितले. पूण हें सगळें पळयता आसतना देवाक मोतीन एक योजना आयलें गे देवाक आतां तर आमी कालें करया आमचे कडेन आमचे बरी आसल्या एका मनशाक आमी रसोया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बापान पुताक आपयलें पवित्र आत्म्याक आपयलें आनी सांगलें आले म्हज्या मतीन तसो आलोचन आसा तर आमी कितें करया आमी तर संवसाराक या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी माती मोळ न्हू मातयेची एक आकृती केली आनी कित्याक अशी केली देवान सांगलें आतां आमच्यात सारक्यासो आमच्यात स्वरुपायसो आमी मनशाक रचुया. उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 6 वाक्या. उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 1 वर्स 26. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी आमच्यात कित्याक देवान आमकां ताच्यात सारक्यासो आनी स्वरुपायसो केलो. कोणी आन्सर दितात की कित्या खातीर दुसऱ्या रुपांनी करी येत नाही ताच्यात सारक्यासो आनी ताच्यात स्वरुपायसो कित्याक केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताच्या पयलें ह्या मनशाक रचच्या पयलें सर्गी एकझूज जाता. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर्गी एकझूज जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या झुजांत सैतान सलवता आनी सैतानाक देव संवसारी शेवटीता. प्रेज द लॉर्ड. आतां त्या सैतानान सर्गींच्या राजाक आसलेलो तसो जागो ताणें होगडायलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तर तेदोळ मुसर देव संवसारी अधिकार चलयतालो. संवसारी अधिकार चलयतालो सर्गींच्या राजांत तो अधिकार चलयतालो. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सर्गींच्या राजांत अधिकार चलयताले संवसारी अधिकार चलयताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आतां हो कोण संवसाराक आयला सैतान आनी सैतान आतां संवसाराचे अधिकार सुरू करूया ताणें अधिकार चलोवंक सुरू केला. तर आतां कालें करया आतां आमी आमच्यात सारक्याच्या आनी स्वरुपायसो मनशाक रशिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी आमी कालें करया आमी सर्गींच्या राजांत अधिकार चलया हांकां संवसारांत अधिकार दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून तांणी एक मातयेचें रूप नाही केलें आनी आतां जीव दिजेने जर म्हजो जीव ह्या मनशाक दिता आनी देवान आपलो स्वास फुंकलो आनी तसो जीव मनशाक दिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देव पळय त्या मातयेचेर मोगार पडलो. माती काली माती आमी माती फाल्यां आमकां पुरल्यार एकच म्हयन्या भितर आमची माती जावन चलता कांय उरना थंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या मातयेच्या मोगार पडलो. कितें म्हूण मोगार पडलो देवाची खुशी तशी जावन आसली देवाचें योजन तशें जावन आसलें. आतां मनशाक रचलो देवाच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायसो. आतां देवसार पळयता. प्रेज द लॉर्ड. देवसार पळयता. देवाक ताणें पळयल्लो सर्गींच्या राजांत. आतां संवसारांत आदांव देवा बरीत दिसता कित्याक देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायसो. एव देवा बरीत दिसता. आतां सैतान कालो पुलो जालो हांव एकाच देवाक सोलवून सकला पडलां. आतां संवसारांत कितले देव जातले आनी आज सैतान आदांव पळोवन कांपोवंक सुरू जालो एवेक पळोवंक कांपोवन सुरू जालो कित्याक आदांवक आनी एवेक देवान ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपायचेर रचल्लें. प्रेज द लॉर्ड. आज तुकाय देवान त्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायचो रचला. तुका पळयताने देवसार कामता तुका पळयताने देवसार कामता तुका पळयताने देवसार कामता तुका पळयताने देवसार कामता कित्याक आमी देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपायची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां सगळो अधिकार देवान ह्या संवसारान दिला. सैतानाचेर आमकां अधिकार आसा देवसाराचेर आमकां अधिकार आसा कित्याक आमी मात त्या देवसाराक बी येता. आमची आयडेंटिफिकेशन आमची अस्मिताय आमकां कळीत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं कोण म्हणून तुका कळीत ना. तुजे ती असली सकत तुका कळीत ना. तूं कोण देवाचे सेवक देवाचो शिस्तू देवाचे सारक्याचे देवाच्या स्वरुपाचे मनीस तूं देखून तुका पळोवन देवसार कामता. आज तूं देवसाराक पळोवन कामताय जाल्यार सैतान तुज्या जिवितांत विण जाता. जर तुका पळोवन देवसार धांवता जाल्यार तूं तुज्या जिवितांत विण जाताय. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड कोण सैतान थंय वगेत रावना प्रत्येक तांकां ताळणी घालता कोण असकात म्हण ताका कळटा आनी एक नाडटा आनी त्या जिविताचे पोळ खावंक ताका जबरदस्ती करता आनी कथा आदांव आनी एक प्रत्येक पातकांत पडटात आनी संवसारांत देवान आदांवक आनी एक दिल्लो अधिकार तो लुटता तो लुटकार तो सोर तो नागोवसो तो फोटोवसो तो फोडकिरो सो बापूय म्हणटा सरस्पर देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां प्रत्येक सरस्पर देव येता सकाळी उठून पंथ्यार येता ह्या संजेच्या वेळार येता आदांव म्हज्या पुता खंय आसाय म्हज्या धुवे खंय आसाय देवान उलोवचें गे म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हजो पूत खंय आसा आदांव आनी एव धांवतात कित्याक ती ते दोळ मुसर कुर्पेच्या शेल्यान पांगोरलेले तांकां आज जेदनाथ आनी पाताक केले तांच्या कुर्पेचो शालो तांच्या तान पयस केलो आनी ती विंगी आसात म्हूण तांकां कळ्ळें आनी ती धांवली देवा मुखली पूण देव तशें करिना प्रेज द लॉर्ड देव तांची बिरमत पावता आतां कालें करचें आनी देवूच बसोवन एक मनजातीक मारून तांकां एक वस्तूर शिवण दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचो मोग एकेर जायना आदांव आनी एवेन पाताक केले म्हजें पुरा योजन कितें आसलें आनी निर्फळ केलें म्हणून तो कांय तांचेर बेजार पावना परत त्या कित्याक ही मात्र म्हजे कडेन मोगान उलोवन आसली मोगान आसली आमी मोगान आसली हांव पूण आतां कितें जालें मनशाचें सैम तशेंच आनी तांकां बरें करून वस्तूर शिवण परत तर आतां येत येदेनाक आमी चिंताव देवान रागान आदांवान घेवन भायर धांवडायले म्हणून तशें न्हय प्रेज द लॉर्ड तशें न्हय देव केदाळय तशें करना आदांवक आनी एक ताच्यात सारक्याच्या स्वरुपाचें रसला जाल्यार देव तांकां बिलकुल भायर घालना भायर घाल्लो उद्देश कितें तुमी पळया म्हाका विचारून रिव्हिलेशन तुमकां मेळटा जाल्यार देवान तांकां भायर घाल्लो उद्देश एकच ती एखाद्याला परत त्यात रुखाची फळ खाती जाल्यार ती सैताना बरीच जातली त्या मनशान कोणेंत सैताना बरी जावं नजो म्हूण सैतानाच्या त्याच्या व्यक्तित्वांत तांकां भायर काडटा सरस्वर देव आनी ती म्हजी भुरगीं भायर आसून दीत सैतानाच्या हातान सांपडची नाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाचो मोग तो देवाची काकूळ तो देवाची कृपा ती मगच्या भवानी बहिणी आमी चिंता आदांव हांवें पाताळ केलें तांकां भायर घालें ना आज तुवें आनी हांवें पाताळ केलां आमकां भायर घालता की देव हॅलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी काय भाग्यवान गे आमी काय सर्गींत हांव देवण आयिल्ली न्ही ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांकां एदेनाच्या भायर घालून एदेनाच्या त्या गार्डनांत तावन एदेनांत तावन भायर घालून कारान इतलेंच परत ताणें देवसाराचें स्वरूप आपणावचें नाका देखून तांकां भायर घाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक सैतानान ताचो अधिकार काणयोन जाल्लो येदोळूच आमच्या जिवितांत पळय आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत सैतानान अधिकार काणयोन जाला गे आज तुमी सारकें चिंतून पळया हर एकलें तुमी जाय जाल्यार आज घरा वचून फरेक्टे बरो करून लायट घालून त्या आरश्यान पळया तुमींत देवाचें स्वरूप जावन आसात प्रेज द लॉर्ड हांव आनी तूं हर एकलें देवाचें स्वरूप आमकां पळयतना देवसार कामता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या व्यक्तित्वाक तुम्ही पाठी येया त्या व्यक्तित्वाक तुम्ही पाठी येया तुमच्या कुटुंबात तुमच्या घरांत त्या व्यक्तित्वाक पाठी येया तुमच्या लग्न जिवितांत त्या व्यक्तित्वाक पाठी येया ते जाल्यार तुमकां कांयच प्रॉब्लेम ना खंयचो सैतानी खंयचे ब्लॅक मॅजीक जावं दी विचक्राफ्ट जावं दी कालें तुमकां दोसूंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज कितें केलां आमी तें जाणा जायनासतना नेना आसून मगच्या भावान भयणी आमी देवाचें सारकें स्वरूप आमी होगडायलां देखून आमकां सैतान इतलो नाडटा इतले कश्ट दिता इतले अनुवार दिता इतले पिडाशिडा दिता इतले निराश पडटा तशें न्हय आमी आमकां देवान ताच्यात सारक्याचें आनी स्वरुपाचें केलां तें व्यक्तित्व आमी फाटीं काणगेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आतां नेक्स्ट मिटींग देवाचें आपल्या पुता सांगता पवित्र आत्म्या सांगता आतां हांवें आदांवक आनी एवेक रचलें अशें सैतानान केलें आतां आमी तांकां भायर घाला एदनाच्या तर हांकां सोडवणे खातीर आमी कितें करया हांच्या सुटके खातीर कितें करया
आणि ते जाल्यार ते येवजण घालतात जेजू कडेन निसरता तूं वचूंक तयार आसाय गी लोकांक सडवण दिवंक तूं वचूंक तयार आसाय गी तांच्या खातीर तांची पातकां तूं वोवंक तयार आसाय गी तांची पातकां तांचो कुरीस वोवंक तूं तयार आसाय गी जेजू म्हणटा हांव तयार आसा आनी तो क्रिस्त आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हजी आनी तुजी पातकां काडन देवसराक दिल्लो अधिकार प्रत्येक फाटीं काण घेवन आमच्या हातांत दिवच्या खातीर सुमी ह्या संवसाराक आयिल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर आज तावन जेजून तो अधिकार प्रत्येक आमकां फाटीं दिला देवसराच्या हातांतली पदवी काडन ह्या संवसाराची पदवी म्हाका आनी तुका अधिकार चलोवच्या खातीर दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज त्या जेजूक आमच्या सांगाता काण घेवन वेताव गे आमी पळय आज एक आरशा मुखार रावा सांगा जेजू तूं म्हजें तें आसाय हांव तुज्या ते सारकें आसा हांव तुज्या स्वरुपाचो वा कितलें सोबीत न्हय कितलें बरें न्हय उलया सुम्या कडेन पळय हांसे प्रेज द लॉर्ड उलया प्रेज द लॉर्ड हांव पर्सनली आसतना अशें तूं उलोवचें एक फावटी मागण्या बसतना कित्याक जेजू म्हजें तें आसा प्रेज द लॉर्ड जेजू तुमचें तें आसा प्रेज द लॉर्ड बाप तुमचे थंय बाप पवित्र आत्मा तुमचे थंय आसा तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे थंय आसतना तुमी कोणाचे सारकेचे जाल्यात कोणाचे सारकेचे जाल्यात तुमीच ते देवाचे सारके न्हय तुमीच देवाचे रूप न्हय तुमच्या मध्ये देव आसा न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आमचो रोल फावो ते परी आमी प्ले करीत आमच्या कुटुंबान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया टेन्शन करनाकात डायरेक्ट सांगा देव आमच्या संगत आसा प्रेज द लॉर्ड आमी सारक्याचे देवाच्यात सारक्याचे देवाच्यात स्वरुपाचे कंचत सैतान आमकां हात बोट लावंक शकना कित्याक देवाक सैतान आपणूंक शकता गे हॅलो तर म्हाका आनी तुका सैतान आपणूंक शकता गे आमी देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे न्हय हॅलो आमी संवसारांत एक देवा बरीत न्हय आमकां आपणूंक शकता गे चिंतून पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांव तुका सुमिया जेसू होगलाब तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू हालेलुया हालेलुया लूक चॅप्टर 12 वर्स 48 लुकास एवांजेल 12 अध्याय 40 आनी 8 वाक्या पूण आपल्या दनियाची खुशी नेना आसून जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत जाल्यार ताका थोडेच कळीत नासतना केल्यार थोडेच मार पडटले कित्याक जाका चड दिला ताच्या लागचे चड घेतले आनी जाका अदीक चड दिला जर कळीत आसून पाता केल्यार चड मार पडटले प्रेज द लॉर्ड कळीत नासतना केल्यार थोडेच मार पडटले कळीत आसून केल्यार चड मार पडटले मार खावचे कोणे तें कोणें केल्ल्यान मात प्रेज द लॉर्ड देखून कितले मार खावंक तयार आसा तुमी पळया जण आसून देवाच्या उतार कळीत आसून देवाच्या उतराची समजुनी आसून जाल्यारय आमी पाताक करता जाल्यार ताका चड मार पडटले कित्याक तुमकां चड दिलां जाल्यार चड तुमचें लक्षांत घेतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मस्त जाणांक देवान देणी दिल्लीं आसात प्रेज द लॉर्ड ती बऱ्या तरेन थोडी उपयोग करिनात तांकां चड मार पडटले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून दमदत्याची कृत्य पुस्तक सांगता 20 अध्याय 20 आनी 8 वाक्या Acts chapter 20 verses 28 तुमची आणि तुमच्या हिंडाची तुम्ही सत्राय घेया देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुम्ही प्रेज द लॉर्ड आमी याजकत प्रेज द लॉर्ड तुमकां हे आमकां अर्यकल्या बावतिस्म दितना 3 टायपाचे बावतिस्म दिला प्रेज द लॉर्ड एक राय जावन एक प्रवादी जावन आनी एक याजक जावन तुमी घेतलेले बावतिस्म तुमी राय कित्याक संवसाराचेर तुमी अधिकार चलोवंक आसा देवान दिल्लो अधिकार प्रेज द लॉर्ड
दुसरे तुम्ही प्रवादी देवाचे उतार तुम्ही परगट करूंक आसा संवसारान घडची घडिता पयल्यांत देवान तुमकां कळीत केल्यार ती सांगूंक आसात तिसरे तुम्ही या जग पवित्र सभे खातीर वावर करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 रोमाकारां बरयल्लें पत्र सांगता 12वो अध्याय वाक्य 3 12:3 verses Romans chapter 12 verse 3 म्हाका दिल्ल्या कृपेच्या उजवाडान तुमच्या मदल्या प्रति एकल्याक हांव दमून सांगता म्हळ्यार इल्लें प्रेशर घालचें करीचेत दमून सांगचें दमून म्हळ्यार तुमच्या कांदार अशें हात धरून दमून सांगचें न्ही तें न्ही दमून म्हळ्यार इल्लेशें प्रेशर घालून सांगचें तुमी करीचें दमून सांगता तुमचेच विशयांत लेखावर ते तुमी वडपण चिंतूंक वचनाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय वचनाकात बगार तुमच्या वडपणा विशयी चिंतना मी तसो तुमचे भितरलो अर्यकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कितलें तूं देवा मुखार खालतें जाताय तितलें देव तुका उंच उबारता प्रेज द लॉर्ड कितलें तूं देवा मुखार व्हडलो म्हण दाखयताय तितलें तूं धरणीक शेवटिता प्रेज द लॉर्ड लेगून आमचे ते असले देणी जावंक पुरो आमचे ते असलेले पवित्रत्मी फळां जावंक पुरो आमचे ते असले ग्रेस्त गाय जावंक पुरो आमचे ते असलेले कितें आस्त बदीक जावंक पुरो ते मनशां मुखार बिलकूल दाखोवंक वचनाकात प्रेज द लॉर्ड हें पुरा देव कांटाळटा प्रेज द लॉर्ड तुमची वडवेक उसारूंक वचनाकात सिंपल जावन रावया कोणाक कळ नजो तुजे कडेन कालें आसा गी कालें ना गी म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून एफेसकारांचे पत्र सांगता 6 अध्याय 11, 12 आणि 13 वाक्य एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 11, 12 and 13 एफेसकारांचे पत्र ताणे लोकांक देणी दिली देवान आमकां देणी दिल्यांत थोड्यांक दमदूत जावचें थोड्यांक प्रवादी जावचें थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें थोड्यांक सभेचे गवळी जावचें आनी थोड्यांक शिक्षक जावचें देणें दिलां देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवक मनियारपण दिवचो तसो शेवट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाच्या मागीर अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ धरलेले वरवीं आतां आनी ताची कूड गूंड जानवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवट एकवटता म्हणून एकवटान जंती जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या बर्तेक आमी पावता प्रेज द लॉर्ड जे देवाच्या सारक्याच्या स्वरुपाचे जाल्ले मनीस आमी देवाच्या पूर्णपणाक ताच्या बर्तेक आमी पावता आमी वाडवळ जाते 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 आसतना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाकोबाचे पत्र 3 अध्याय पयले वाक्य सांगता जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 1 देवाचें उतर पळया भावा भयणीनो म्हूण सांगता म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे मदें चड जाणां शिक्षक जावंक फुडें सरनाय कित्याक आमची शिकयतल्याची चड कठीण सर्ती जातली म्हूण तुमी जाणा जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया शिकोनदार जातना मस्त आमी देवा कडेन शिकोंक आसा प्रेज द लॉर्ड आमकां जाय जाल्ले बरी हांगा आसून हांगा उबें रावन उलोवंक ना प्रेज द लॉर्ड देव कितें उलयता तेंत आमी उलोवंक आसा फकत देवाक आमची जीब आमचे वोंट आमचें काळीज आमची मोत सोडून दिवंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून मगाच्या भावान भयणी निमान एक उतार आमकां सांगता फिलिप्पीकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 3 आनी 4 वाक्यां Philippians chapter 2 verses 3 and 4 देवाचें उतर आमी आयकुया पळया स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात बगार कलत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे चड बरी म्हणून तुमी लेखा तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका समिया जेसू अगलाब तुका समिया जेसू
वंदन तुका सुमिया जेसू अरदान तुका सुमिया जेसू अर्सितां तुका सुमिया जेसू जय जय तुका सुमिया जेसू उज्जान तुका सुमिया जेसू हालेलुया 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 घट्ट जाल्यार स्तुती करिया बांदपा सगळे तुटून पडो दी आमचे देवान आमकां दिल्ले व्यक्तित्व देवाचे स्वरूप आमी फाटीं जोडकान घेवया आज सोमिया तू म्हाका तुवें तुज्यात सारक्याचो स्वरूपाचो रचलाय हांवें होगडावन घेतलेले स्वरूप हांव फाटींकान घेता जेसू ह्या वेळार तुजें हांव ते फाटींकान घेता हांव रिसीव करता ते जेसू हालेलुया 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 ओरा बाबा बारेका बाबा शा इंदर बारेकला वरदग शांदर बारेकर बल रकल Jesus in the mighty anointing of the Holy Spirit the mighty power of God will come upon in the name of Jesus Christ indar baba barekala वरदग शा शांदर बारेकर बल रकल Jesus हालेलुया 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 कोणगी एक प्रत्येक जावन कामा खातीर मागते आसा जेजू एकल्याक कामा खातीर मागतले एकल्याक जेजू बऱ्यांतले बरें काम बेगीनच फावो करते आसा बेगीनच फावो करते आसा कामा खातीर मागतात कोणी हालेलुया सक्कल आमी उबे रावया देवाची महिमा आमी वर्णया देवाची स्तुती आमी करया देवाची प्रत्येक जावन अभिषेका खातीर एनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट सक्कळी तुमी पवित्र आत्मो रिसीव करा एनॉयंटिंग रिसीव करा तुमच्या कुडींत बदला म्हण जाता तुमच्या कुडीन जावंक पुरो एक शेले उदक पडले बरी या हून जावचे या वारे मारले बरी आनी कितें अनुभव तुमकां जातलो देखून तिशीन इशीन पळय नाकात बगार जेजू सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर दिश्ट घाला आनी जेजू कडेन इतलेंच मागा जेजू म्हाका तुज्या सक्तेन भर जेजू म्हजें व्यक्तित्व कितें तुज्या सारक्याचें तुज्या स्वरुपाचें म्हाका तुवें रचयल्लें जेजू हांवें होगडायलां तें म्हज्या पातका वरय फाटीं म्हाका दी जेजू म्हजी पातकां हांव रडटां जेजू म्हजी काकूळट कर जेजू तुजें व्यक्तित्व म्हाका फाटीं दी जेजू तुज्यात सारकेचो आनी स्वरुपाचो कित्याक सुमया जेजू तुवें सांगलाय रोमाकाराच्या पत्रांत 16वा अध्याय 20वें वाक्या बेगीनच सैतानाक हांव तुमच्या पांयां ताळा घाल मस्तीतलो म्हूण तुवें सांगलाय जेजू म्हाका दसून घेवच्या म्हज्या कुटुंबाक दसून घेवच्या म्हज्या भुरग्यांक दसून घेवच्या म्हज्या प्रॉपर्टीक दसून घेवच्या म्हज्या कामाक दसून घेवच्या म्हज्या फायनान्साक दसून घेवच्या हांव एका खोट्या सक्तेक म्हज्या पांयां ताळा घालून मस्तूंक म्हाका अधिकार दी जेजू शातारा बाबा बाराका बाबा हिराला शिदरा बाराकला वरद गालिया शिदरा बाराकला वरद गशा वथरा बाबा बाबा माइटीना व्हाटला स्तुति करा माइटी गॉड जी गिफ्ट ऑफ टंग यूज करा गिफ्ट ऑफ टंग यूज करा शातारा बाबा 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 रिवील द पावर ऑफ गॉड विल कम अपॉन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वथरा बाबा बाराका बाबा ओरा बाबा बाराका बाबा शदर बाराका वरद गशा तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यांतल्यान बागयता तुझे रगत सोम्या हातांतून तें काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता रगत सोम्या आत्म्यांतल्यान बागयता तुझे रगत सोम्या म्हाका लोणचें काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलीत तें रगत सोम्या म्हजेर सार सगळे सत्य संसाराचे तुझे मुखार रावंक शकनात कित्याक देवान तुका अधिकार दिला ह्या संसाराच्या सर्व वस्तूंचेर संसाराच्या सर्व मनशांचेर संसारांत जियेत्या हर एका व्यक्तीचेर देवान आमकां अधिकार दिला खोटेपणाचेर अधिकार दिला
खोटेपण नाश करून उडोवंक पदवी दिल्या वादाक सगळे सांडून आमकां अवकाश देवान करून दिला येसू म्हाका तुज्या सारक्याचो सुरपयसो परत म्हाका कर जेसू तुजी दैवीक सकत म्हजे थंय वाळय जेसू काकुळतांनी कृपा मागता जेसू ह्या वेळार तुज्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर जेसू कितें हांवें होगडायिल्लें तें परत म्हाका 100 वाट्यांनी फाटी मेळोवन दी जेसू कितें हांवें होगडायलां जेसू कितें हांवें होगडायलां म्हज्या जिवितांत म्हज्या पातका वरवीं म्हज्या खरे मस्ते वरवीं म्हज्या वायटा वरवीं समय कितें बरो होगडायलां तें सगळें म्हाका फाटीं दी जेसू हांव तुजेले बक्षाने मागता तुजी काकोळत मागता तुजी दैवीक सकत मागता जेसू जेसू म्हजे भुरगीं खंय आसा तें हांव न्हयना बाबा तांकां फाटीं हाड तुजे थंय फाटीं हाड मागा तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमच्या नातरां खातीर मागा सुडका मागा ह्या वेळार दैवीक सकत मागा ह्या वेळार वायटाचें सत्य सगळें तुटून उडय दी शाथरा बाबा रका बाबा हिराला कर बाबा शाथरा बरे कर बला हालेलुया 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 दुश्मनाचे सगळे बोळ मोड उडय जेसू तुझे रग सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रग चिने झुजान जैता बैता मोजे रक्षण सदा करता तुझे रग दुश्मनांतन सुटका दिता खानगे सुटका रग सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रग चिने झुजान जैता बैता मोजे रक्षण सदा करता अमोलित रगता तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र तुझ्या नाका जाल्ली बरा सपनां पडटात एका स्त्रीयेक सर्पाची सपनां पडटा सरपिया जीवदाळी राती सपनां पडटा आनी एका व्यक्तीक भिरंकूळ एक नाका जाल्ली एक वायट मनशात सपनां देता आनी भिरंकूळ डिस्टर्ब जाता त्या व्यक्तीक कोण असली कोणी आसा जाल्यार राती वायट सपनां पडटली खंयच्याय वायट सपनां पडटली कोणी आसा जाल्यार तुमी हात वयर घाला तुमचे खातीर आमी मागताय वेळार जेजू अली सपनां पडटल्यार जीवताळे जावं दी खंयच्या पातकाची जावं दी या खोटेपणाची जावं दी या सेक्शुअल जावं दी खंयच्याय ह्या रितीची सपनां तुमकां पडटा जाल्यार जेजू ह्या वेळार काडून उडयता ती सपनां ती सपनां आसतना पडना देखून ह्या वेळार सगळे आमी मागया हालेलुया 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 हर एक वायटाची सपनां जेजू तुज्या नांवान आमी बंदी करता जेजू सगळी तुज्या नांवान बंदी करता हर एक खंयची सपनां पडटा बाबा आसता तांकां सर्गीच्या राजाचे वैभवाची सपनां पडून दी आमकां हर एक वायटाचे सत्य जीवदाळीची सपनां मारेकार सपनां ह्या सर्पाची सपनां जेजूच्या नांवान ती आमी बंदी करता ब्रेक करता आनी तुटून पडून ह्या वेळार हालेलुया 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 हे दर बरे केले बरे जगे शंदर अमोलित्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र तुझ्या रक्ता नितळ तुमकर सोमिया अमोलित्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र तुझ्या रक्ता नितळ तुमकर सोमिया एकल्याच्या कुटुंबांत कश्टां वयर कश्ट ते आसात
मस्त पिडा आशिडा दुसता असल्या एका कुटुंबाक जेजू ह्या वेळार सुडका दिता ह्या वेळार पिडे शिरतान सुडका दिता त्या घरान समाधान येता संतोष येता सगळी पिडा आशिडा पळय तुमचे पयशे पुरा कितें पिडेक कितें लुकसाण जातालें पिडेक वखदाक बेताले जेजू ह्या वेळार कॅन्सल करता सुडका दिता कोणाक असले समस्या जाल्यार मागा ह्या वेळार हालेलुया 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 शथर बाबा बारक बाबा हिदर बारक लवरद गशा शंदर बारक बलर कल जीजा जीजा हालेलुया 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 हिदर बाबा रकलवर शीदर बारक लवरद गशा शंदर बारक बलर कल जीजा थैंक यू जीजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू हालेलुया 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 हिदर बारक लवरद गशा रक्तस्रावाच्या स्त्रीन बावार्थान जेजू कापडले आज तुम्ही बावार्थान जेजू कापडा तुमच्या सांगाताना तो बगले नासना तुमच्या सांगाता तो आसना बगर तो तुमच्या भितर आसा भितर आसा भितर आसा तुमच्या भितर आसा तुमच्या काळजांत आसा आपडा ताका बावार्थान आपडा पातकी स्त्री जेजूच्या वस्तूर पडले तुम्ही जेजूक आपडा जेजू तुमच्या भितर आसा लेट्स एक्सपीरियन्स द प्रेझेन्स ऑफ द लॉर्ड शतर बाबा बारक बाबा उरा थर बाबा रख बाबा शांतर बारक पातकी स्त्री तुका बावार्थाना पडले कष्टल्याक तुवे बरें केलें पिडे स्त्रीयेन तुका बावार्थाना पडले कष्टल्याक तुवे बरें केलें बावार्थान हांव तुका सोम्या सापडटा माया तळा तुज्या सरपडटा सोम्या सापडटा पाया तळा तुज्या सरपडटा सोम्या जेजू म्हाक्याक मुजाडून दी दुनिया जेजू म्हागल्याक गुमाड सगली पीडा शिडा मोजी तू निवा जेजू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तू केला कोण कर जेजू म्हाका कोण कर सगली पीडा शिडा मोजी तू निवा कोणीक एक भुरग्या खातीर मागता चेडू भुरगे ह्या भुरग्याक सिंगींग गिफ्ट आसा सिंगींग गिफ्ट हांव पळयता एक विजनार हे भुरगे सगळ्या लोकां मुखार मायक धरून सिंगींग करून प्रेज एंड वर्शिपरा लीड करचे तसले एक चेडू भुरगे असल्याक हांव पळयता आसा कोणी मागतात गे हांगा तसले कोणी गिफ्ट असले आसात गे
कोणी मागतात की एक चेडवां भुरग्या खातीर चेडू भुरगे सिंगिंगाचें गिफ्ट आसा मस्त गिफ्ट आसा पण ते येदोळ म्हणसर ताणें यूज करूना जावंक पुरो पण त्या चेडवाक जेजू ह्या वेळार ते सिंगींग गिफ्ट एक्टिवेट करते आसा ह्याच वेळार एक्टिवेट जाते आसा ताचें हात हेरा बाबा बरें खा बाबा ही धर बरें कला बरें जगशा शांदर बरें कर बरें कर जीजा 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 सर्ग संसार सो सावना साई तूं धणी सर्गी तांडाळ तूं आमचेर देणी फाटलाव करूंक तुजो सदांच घालते पोणी बेसावाणी बरमोची जिणी सर्ग संसार सो जावना साई तूं धणी सर्गी तांडाळ तूं आमचेर देणी फाटलाव करूंक तुजो सदांच घालते पोणी बेसावाणी बरमोची जिणी सोमिया जेजू नाळ्या म्हज्या कांडी दुनिया जेजू मागण्यांक मांडून दे कृपेची जल जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी कृपेची जल जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी कृपेची जल जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी कृपेची जल गुटमान म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी कृपेची जल गुटमान म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी Hallelujah, 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 hallelujah. Bare baba bare kaba bashadare. Hallelujah, 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 hallelujah. Idhar bare kaba bashadare. कृपेची जल जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी कृपेची जल जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी ही कृपेची जर सदांच तुमचे थंय वाडोवन दी तुमचे कुटुंब आशिर्वादीत जाल्लें जावं दी तुमचे भुरगीं म्हळ्यार आशिर्वादीत जाल्लीं जावं दी सगळें बरें जावं दी आज तुमी मागण्यान करशिल्लो तो वेळ देव सगळें पळयता सगळें ताका कळीत आसा आज आमकां परत ताच्या सारकेच्या स्वरुपाचो कर्ण परत आमचें व्यक्तित्व ताणें आमकां पाटीन दिलां देवाक अर्गां दिवया